आज म्हाका भारतीय जनता पार्टीन आपली तिकेट दिवन म्हाका हे इलेक्शन उबो केलो आसा. हे खरोखरच हांव भाग्यवान, हांव देवाचे उपकार मानता देखून, तशें म्हाजे वडिलांचे बी हांव उपकार मानता की त्यांचा आशीर्वाद आसा म्हणून हांव उबो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की म्हाज्या बरोबर जशें तुमी हेच्या पयलीं म्हाका खूब आदार केलो, खूब सपोर्ट केलो आसा, तसोच हांव मागता तुमकां ह्या फुडें बी म्हाज्या बरोबर रावचें म्हणून. तशें आमची पंचायत जी म्हाज्या बरोबर सारकी 24 वरां म्हाज्या बरोबर उबी आसा, तशेंच बाकी 4 पंचायत म्हाज्या बरोबर खरेंच उबी आसा. तेंचे लोक आसा, तेंचे कार्यकर्ते आसा, म्हणून हो तर म्हाका हो प्रोत्साहन, हो म्हाका कॉन्फिडन्स येयलो आसा. जी हांवें म्हाज्या पंचायतीन रावन कामां केल्लीं आसा, जे म्हाज्या गांवा भुरगीं, तशें हांव चिंतता की आनी म्हाज्या आतां 4 गांवांची जबाबदारी येतली ह्या फुडें, ती हांव पूर्णपणे करतलो ही तुमकां खात्री दिता. करून गेला अशी खुबशीं कामां आसात झेडपीच्या माध्यमान. जशें आमच्या बीजेपीच्या सरकारान आमकां जितले स्किमी दिल्ल्यो आसा, जितले आमकां फ्रिडम दिलें काम करपाक, आनी जसो आदार दिल्लो आसा, त्याच आदाराच्या हेजेर हांव तुमकां विश्वास दिता की आमी खंयच फाटीं पडचे ना कामां करपाक. हेच्या पयलीं बी आमची सनिशा मॅडमीन खूब कामां केल्लीं आसा, तिजो बी हांव थोडो एडवायस घेतलो, कित्याक आमी ह्या क्षेत्रांत नेमे आसतले. तिणे म्हाका हेल्प करतली, हांव तशी मागणी करता की तिणे म्हाका हेल्प करची म्हणून. आयज ही तिकेट दिल्ल्या बद्दल म्हाका भारतीय जनता पार्टीन हे खरेंच म्हाजेर एक व्हडली जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी ही जबाबदारी घेवपाक हांव फुडें सरला, कित्याक म्हाज्या बरोबर देव आसा, तशें म्हाज्या बरोबर पंचायत आसा, तशें म्हाज्या बरोबर डिलर मॅडम आसा, तशें आमच्या बरोबर गोंयचे राज्याचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. महेश्वर गोवेकर एका तुम्ही या वाड्याचो पूत तो तर त्याचे कोणे फुडले कोण या वाड्याचो पूत आणि लास्ट टर्म तो डेप्युटी सरपंच म्हणून या गांवचो हे टर्मान हो वाडो लेडीज रिझर्व जालो. तेजी आई वॉर्ड मेंबर आणि डेप्युटी सरपंच. ताणे आपले पॉलिटिकल लाईफ, आम्ही पॉलिटिकल लाईफ म्हणिना, सोशल सर्व्हिस लोकां खातीर कितले केला आमकां सगळ्यांक खबर आहा. ताकाच लागून आमच्या मुख्यमंत्री चिंतले की ह्या फावटी ताका संदी दिवची एक व्हडल्या स्थानाचेर, एक झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून. आणि कितलो मोठो प्रतिसाद तुम्ही सगळी ताका एवरीडे दिता ते आमी पळयतात ऑन सोशल मिडिया. आख्खी पंचायत ताच्या वांगडा आहा. आमची शिवोली मान्नाथ पंचायत न्हू, 4 पंचायत न्हू, लोक एवरीडे घरांनी भोंवता तेन्ना सगळो लोक कुजनान रावताली ती पासून सोडून बाबा हांव तुज्या फाटल्यान येता. दॅट इज द लव फॉर महेश्वर गोवेकर अँड फॉर भारतीय जनता पार्टी. आणि हांव तुमकां खरें जायच्या दिसा थँक्यू म्हणून येयला. इतलो मोठे संख्येन तुम्ही आमचे बाब महेश्वर गोवेकराच्या फाटल्यान आसा म्हणून. आणि हांव थँक्यू म्हणून येयला सीएम सराक आमकां महेश्वर गोवेकर व्हडलो कॅन्डिडेट दिलो म्हणून आमच्या शिवोली जिल्ह्यात, आणि बाब नारायण मांद्रेकर असो कॅन्डिडेट दिलो म्हणून आमच्या अंजुना जिल्ह्यात. आता शिवोली जिल्ह्यात 4 गाव लागतात. शिवोली मान्ना, ओशेल, सोडिया आणि कामुल्ली लागतात. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमची फ्रेंड फॅमिली 4 गावांनी असलेली सगळ्यांक आयज पासून फोन मारा की 20 तारखेर जिल्हा इलेक्शन. आणि जेन्ना इलेक्शन हा तेन्ना बाब महेश्वर गोवेकर आमचे सिंबॉल कमळ ताका जिखून व्हडले संख्येन जिखून हाडचे. धर्मशाला जिल्हा पंचायत विषय हा 2012 नंतर वो मतदारसंघ आज आम्ही हॅट्रिकीक आहा. आणि हांव आव्हान करता, हांव अंजुनच्या लोकांक सांगल्या की अंजुनच्या लोकांक हांवें त्या दिसा सांगलां की अंजुना फाटली 5 टर्म आमी आमचो कॅन्डिडेट दिलेला भारतीय जनता पार्टीचो. आणि ह्या वर्सा जिखून ताका डबल हॅट्रिक करपाची संदी तुम्ही दियात म्हणून हांव लोकांक आव्हान केल्लें आसा. आणि म्हाका निश्चित गॅरंटी आहा की आमी थंय डबल हॅट्रिक निश्चित करतले म्हणून. तशेंच हांगोरी आनी कमी ना, फाटली 12 वर्सां आमचे थंय सरकार आहा आणि ह्या 12 वर्सांत हांगोरी आमी हॅट्रिकेक आहा. आणि म्हाका निश्चित खबर आहा की
आमचे इतके हेवे दावे सगळे जर असले जाले सायडीक कोण येणारी जी 20 तारीख आहा या 20 तारखेक तुम्ही तुमचे मत ते भारतीय जनता पार्टीक मारा आणि हॅट्रिक करपाक आमकां मदत करा. आमकां लोकांची तळमळ आसा, आमकां लोकांची कळकळ आसा, म्हणून आमी तुमकां सांगपाक आयले की ही लोकांची सेवा करपा खातीर आणि हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याक जाका आमी टिकेट दिता, हांगासर महेश्वर गोवेकराक दिला, ताका तुम्ही निवडून दियात. आमी पळयता की कॅन्डिडेट आमचो कित्याक आसचो, आमी म्हणटा आमची फाटली झेडपी कॅन्डिडेट सनिशा तोरसकर 10 वर्सां खूप बऱ्या पद्धतीन तिने आपलो जितको निधी मेळटा पुराय मतदारसंघात वेगवेगळी कामां करपाक स्पेंड केला. त्याच धर्तीचेर महेश्वर आता उलयता आसतना सांगलें की आपूण त्याच पद्धतीन त्याच धर्तीचेर उरलेली सगळी कामां फुडें व्हरपाक आपूण तुमच्या मदीं आसतलो. असो म्हणीत चलतो की महेश्वर हांगा यो की आमच्या कडेन एक सोलार लायट घाल, आमच्या त्या मंडपाक शीट्स घालून दी, आमची पायवाट बांदून दी, आमचो कितें तरी फुटपाथ करून दी, हे म्हणपाक जो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता आसा तोच येतलो. जाल्यार हांव पळयतां खंय तरी ती चिंतवरकां खंय तरी एकटी काँग्रेसची येवन गेल्ली 5 वर्सां म्हणटाली परतूच येवंक ना, तेणी एकूय स्पेंड करूंक ना पयशे. ही काँग्रेसची वृत्ती.